सर्व समाज बांधवांकೈ मिगेले नमस्कारू आम बालकृष्ण पै आलपी जीएसबी कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगेले चॅनल आंतू आम तुमका स्वागत करता। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आजी अक्षय तृतीया वैशाख मासांतेमचे ये पुण्य दिवसाक भंगार घेव्यात हें घेव्यात तें घेव्यात म्हणून मस्त किंवदंती आसा। जाल्यार आमगेले आचार विचार प्रकार हे दिवसाचे प्राधान्य कसं म्हणून तुमका सांगून दिता परकाळ सुकून दिनेश बडमा। सर्वांकೈ नमस्कार। मिगेल नाव दिनेश बडमा हांव परकाळ थकून उलयतां। आयच्या दिसू आमकां सकाळांक कळटा अक्षय तृतीया म्हणून दीस। अक्षय तृतीया केन्ना येता म्हळ्यार आमकां कळटा वैशाख मासांतले तिसर दीस म्हळ्यार तृतीया तिथीक हेंचे तो सुप्रधान जावन आशिल्लो दीस अक्षय तृतीया म्हणून समजता। अक्षय म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ क्षय नातिल्लो म्हणून। क्षय म्हळ्यार नाश, एक डिक्रीज जावप म्हणून आमी साधारण समजूचे। पण आमगेले जिवितांत खंयचे एक कैर्याक आमकां उण जेमचे इश्ट नातिल्ले आमी सगळे डिक्रीज जावप म्हळ्यार नाश जावप नाल्यार वर्धन जावन ते रबुची एक अवस्था ते क्षय म्हणून समजचे। ते क्षय नातिल्ले दीस अक्षय तृतीया जावन आमगेले भारतांत सुलभ जावन आमी सर्व आचरण करचे प्रत्येक दीस। ते अक्षय तृतीया ते दीस दान करचे, जप करचे। आमी केसल करता जाल्यार ताका सर्व डबल जावन अशी फल आमकां मेळटा म्हणून आमगेले ऋषी परंपरेन सकाळांनी आमकां मार्गनिर्देश करून दिले। साधारण आमकां कळटा आमगेले गौडसार सुद्दां ब्राह्मणाचे एक संस्कार म्हणून समजूचो। जप तपादिक दान ध्यान करप ते सर्वय आमी परंपरागत जावन आमी सर्वय कोरस ते केलेल्यान करतना आमगेल्या जिविताक शांती मेळटा, समाधान मेळटा म्हणून समजूचें। तो ते अक्षय तृतीयाचेर आमी कसले एक जप करता जाल्यार कसले एक दान करता जाल्यार ताका अत्यंत जावन आशिल्लें उत्कट जावन आशिल्लें पुण्य मेळटा म्हणून। म्हळ्यार कसले एक दिसाक करचें तें चांगपणाक आमगेल्या जिवितांत एक चेंज हाडूं जाता म्हणून सांगूचें एक कारणभूत जावन आशिल्लें एक दीस म्हणून आज आमी लेखूचे अक्षय तृतीया। ही अक्षय तृतीया प्राधान्य आमगेल्या पुराणांत सर्व सांगिल्ल्या। सत्यत्रयता द्वापर कलियुग म्हणून आमी सांगूचे चतुर्युग आसले ते सर्व प्रारंभ जाल्ल्या हे अक्षय तृतीया दिसाचेर। कली म्हणून सांगूचो तागेले ते स्थान म्हणून निघल्यार खंय म्हणून ते परीक्षिता लेगी निंबुचानीक परीक्षितान कल्पन करून दिलेले 4 स्थानांतले एक भंगार म्हणून सांगूचे। ते भंगार कांगेमच्या बगे जावन ज्वेलरी सर्वांनी सांगिल्लें अक्षय तृतीया दिवसा तुमी भंगार कांगे आय म्हणून सांगिल्ल्या जाल्यार पुराणांक तिशेक सांगेलें म्हणून आमकां किशी दिसना। पुराणांत सांगिल्ल्या तुमी अक्षय तृतीया दिवसा तुमी जप कराय, ध्यान कराय नाल्यार दान दियाय म्हणून सांगूचें। दुर्बलांक दान दिवचें। आमगेले जावन आशिल्लें आमकां उपयोग जावंक आशिल्लें धन की नाल्यार कसले एक संपत आमकां आसा की आमगेले वंटो काडून दुर्बल जावन आशिल्ले व्यक्तियांक दान करचें एक महत् जावन आशिल्लें एक पुण्यकर्म हे अक्षय तृतीया दिसा आमी केलें जाल्यार ताजे वाडी म्हणून सांगूचें आमी साधारण करचे अशी डबल जावन आमकां मेळटा म्हणून सांगूचें। आमीक इतर जावन आशिल्ले जनपदाक आमी चान करूंक आमकां मनांत एक आग्रह आसा जाल्यार आमकां खंयच्या दिसा जाल्यार कोरया जाल्यार आज करच्याक ताका एक लेगी पुण्य जावन आशिल्लें एक दीस
आमगे अक्षय तृतीयाक आमी आमगेल मलगड्यान सर्वांक स्मरण करू, आमगेल पित्रां सर्व स्मरण करू, तांकां उद्देश करून दान सर्वे करचें अत्यंत सुखदायक जावन आशिल्लें. बलरामान अवतार घेतलो दिसूय अक्षय तृतीय. बलराम संगीत आमकां कळटा शेषालू अनंतालूची अवतार. बलराम जयंती आनी परशुरामान तांगेल अवतार घेतलोची कालच्या दिसाच्यान कल्लियाजी जावन तृतीया तिथी आशिल्ली. कालच्या दिसाकय आमगे परशुरामा जयंती जावन आमी आचार करतायस, अनुष्ठान करतायस. तशी जी द्रौपदीक कृष्णान ते अक्षय पात्र म्हणून समून दिलेले अक्षय तृतीया दिसा म्हणून ऐकिल्लें आसा. वेदव्यासान महाभारत बरोवच्याक ते गणपती देवालय सांगून ते महाभारत बरोवच्याक आरंभिल्ले दिसूय अक्षय तृतीया म्हणून ऐकिल्लें आसा. तशी आमी केसल एक चांग कैरे आमी उडगास करताय जाल्यार अक्षय तृतीया दिसाक अत्यंत प्राधान्य म्हणून सांगूच्यान केसल एक संशय नसतील काही वारडी सर्वे करचें अक्षय तृतीयाचे केल्ले कडेन ते दानाची महत्व जाता म्हळ्यार कन्यादान तर उत्तम जावन आशिल्लें दान म्हणून आमी सांगप आसा. सो ते कन्यादान केल्ले कडेन ते कुटुंबाचेर ते सुकृताचे पुंज मेळटा म्हळें, सुकृत पुंज ते मेळटा म्हळें. तो खंयच्या लोकांचे येयले जाल्यार अक्षय तृतीया म्हणून सांगूचे ते अत्यंत शोभन जावन आशिल्ल्या दिसाक आमकां आमगेल सर्वय चांगपण करूंक ही अक्षय तृतीया म्हळ्यार दीस आमकां उपयोग करुया. ह्या अक्षय तृतीयेचे सर्वय पुण्य आमकां सगळ्यांक देव दिवो म्हूण प्रार्थना करूं. रब्बयता. नंदी नमस्कार.